निवडणुकीच्या उपरांत हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारतीयचे वरिष्ठ नेतृत्व तशेंच आमचे नितीश कुमारजी मुख्यमंत्री बिहार या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। बिहारच्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी NDA पयले फावटी हेजे व्हडलें स्पश्ट बहुमत दिलें आणि क्लीन स्वीप विजय हो NDA भारतीय जनता पार्टीक आणि नितीश कुमारजी हांच्या पुराय नेतृत्वाच्या सकयल भारतीय NDA सरकार थंयसर निवडून आयिल्लें आसा। ही निवडणुका ही विकासा खातीर आशिल्ली निवडणुका आसा। आमी पळयता की बरेचशे फावटी बरेचशे पक्ष हे धर्माच्या आधाराचेर जातीच्या आधाराचेर निवडणुका लढपाक सोदता। भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदीत विकासाच्या आधाराचेर इलेक्शन लढटा आणि म्हणून तर बिहाराच्या जनतेक फाटल्या 10 वर्सांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल केल्लो विकास ताका आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ही खूप मोठ्या प्रमाणात देशात केल्या, त्या धर्तीचेर बिहाराचेर केल्या। म्हणून बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आणि नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप म्हणजे 200+ सीट हे NDA खातीर दिल्या। हे खूप व्हड बहुमत आसा। हांव खरोखरूच परत एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनतेक दाखोवन दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जातल्यो निवडणुका, हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो जाती आनी धर्म ह्याच्या आधाराचेर जावच्यो ना। आमी तशें म्हणटा की प्रत्येकाचें मत हे विकसीत भारत 2047 हाज्या खातीर आसचें। हे परत एकदा हांगा सिद्ध केलां। जंगल राज आपल्याक नाका, गुंडा राज्य आपल्याक नाका, ह्या बिहारच्या जनतेन दाखयता आसतना आमकां विकसीत भारत आनी विकसीत बिहार जाय हे तेंच्यांनी दाखोवन दिलां। देशात आमी पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल वयता आसतना आज जवळपास 20 पेक्षा जास्त स्टेट ह्यो NDAची सरकारां आसा। आमी पुराय देशाचो विकास करता आसतना म्हणजे विजन विकसीत भारत 2047 हे दाखयता। आयज आमी गोंय भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हो जल्लोश करपा खातीर आमच्या साऊथ गोवा ह्या ऑफिसांतल्यान हांगासर जमल्या। आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक, हांगासर आमचे सगळे आशिल्ले मंत्री, कार्यकर्ते, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी ह्या सगळ्यांच्या वतीन परत एकदा हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेतृत्व आणि नितीश कुमारजी हांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन हांव पुराय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करता। हांव बिहारच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी NDA आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचेर विश्वास दवरून विकासा खातीर मतदान हे तेंच्यांनी दाखोवन दिलां आणि हेच दाखयता आसतना म्हणजे भारत गतिशील पद्दतीत फुडें वता हेजी एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल विकसीत भारताचे स्वप्न हे साकार जातले। निश्चितच रित्या आमी पळयता की ज्या पद्दतीत पुराय देशभरातली जनता ही NDAच्या बरोबर आसा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या बरोबर आसा। गोयची जनता डबल इंजिन सरकार प्रिफर करता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे नेतृत्व आणि गोंयांत जाल्लो विकास हो तांच्या बरोबर आसा। त्या खातीर पुराय जनता ही सातत्यात भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावल्या। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत म्हणजे गोयची जनता येता त्या निवडणुकेक जिल्हा पंचायत आसतली, म्युन्सिपालिटी आसतली, फुडली निवडणुका आसतली, येता तो अजुनूय विकास जावपाचो आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतली हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता आणि परत एकदा हांव सगळ्या जाणांचे अभिनंदन करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता। तुमकां जसो बिहाराक जसो हे मेळ्ळा, मतां मेळ्ळा आणि विजयी जाल्या तशें तुमी सालसेट म्हाका तुमकां विक्ट्री मेळटली दिसता? हांव परत एकदा सांगता, फाटले फावटी 2 जिल्हा पंचायत इलेक्शन उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत जिखता आसतना 25 पैकी 22 सिटाचेर भारतीय जनता पार्टीन आपलो झेंडो रोयलो आणि पुराय उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीन आमी जिखलेले। आनी साऊथ गोवानूय बी पयले फावटी हिस्टॉरीक विजय 14 आणि प्लस अलायन्स मेळून आमी 17चेर पावल्ले। ह्याय फावटी म्हाका खात्री आसा की 2 जिल्हा पंचायतीन आमी पूर्ण बहुमतात निवडून येतले हाजो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। मैं माननीय प्रधानमंत्री आयचो हांगासरलो हो आनंद उत्सव जो आसा ह्या सगळ्या आनंद उत्सवाक आमी सगळे हजर आसात आणि ह्या आनंद उत्सवाचें सगळ्यांत व्हडलें कारण म्हटल्यार बिहारान आमकां मेळिल्लें जैत आणि ह्या उपवाट जैता खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या लोकांच्या मनापासून जो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचेर आशिल्लो विश्वास, माननीय अमित शाहजी हाचेर विश्वास आणि ती इतले फाटले 12 वर्सां सगळी केल्ली कामां ताजो हो सगळो परिपाक आसा। 20 वर्सां सुद्दां नितीश कुमार आणि भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सगळ्या हातून भितर ज्या नेटान हे सगळें
विविध योजना घेवन बिहारात सरकार गेले आणि डिलिव्हरी करपा खातीर प्रयत्न केलो ताजो हो परिपाक आसा. आयज आमी हो आनंदोत्सव करतना आमचे भितर सगळे आमदार मंत्री त्याच बरोबर पदाधिकारी कार्यकर्ते नगरसेवक हे सगळे हांगा हजर आसात आणि हे करतना तुमी एक नोंद केल्या मुद्दामून की आमी हांगा मुख्यमंत्र्याच्या गळ्याक हारी घातलो. ताजें मुद्दम कारण सांगता. बिहाराच्या इलेक्शनाक भितर गोंयचोय तितलोच वांटो आशिल्लो आणि आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंती बिहाराक थंय वचून त्या उमेदवाराच्या फॉर्म भरपाच्या वेळार आणि सभेच्या 2-3 हातून भितर हजर आशिल्ले आणि त्या खातीर ज्या ज्या जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचे हांगसरले मुख्यमंत्री आसूं किंवा बाकीचे सगळे अन्य राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सगळे कडेन वचून काम केल्लें आसा थंय जंय तें 100% जाल्लें आसा आणि आयज हो आमकां दिल्लो हो रिजल्ट हो सगळ्या देशवासियांक आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्त्यांक आनी लोकांक उर्बा हाडपाचो आसा. त्या खातीर परतून एकदा सगळ्यांक अभिनंदन. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन संपूर्ण गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी सगळ्या हातून लोकल हातूंनी भितर हो आनंदोत्सव आयज आमी साजरो करता फाल्यां आणि परतून एकदा ह्या हाजे सगळे श्रेय माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी, श्री अमित भाई शाह, JP नड्डाजी आणि त्यांचे सगळे टिमीक दिता आणि तांच्याय बीन ह्या निमतान आमी मोठ्या नेटान अभिनंदन करता. बोलो भारत माता की निवडणुकीन भितर पळयल्लो आसा जे लोक वोट चोरी म्हणून हाताक हात घालून सगळे हात एका बरोबर करताले त्या एकजुटीक नाकारलेलो आसा. कारण ही फटिंगपणां चड वेळ टिकनात. आमी जे फर्स्ट इलेक्शन वोट चोरी म्हणटा आसतना सामोरे गेले. लोकांनी जे आरोप भारतीय जनता पार्टी आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचेर लायिल्ले, अमित शहाचेर लायिल्ले किंवा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाचेर लायिल्ले ते लोकांक पसंत ना म्हणून तांकां झिडकारलेले आसा. आणि हे प्रचंड म्हाका दिसता की बिहार राज्यान भितर येदो व्हडलो विजय जो आसा तो पयले फावटी ह्या नकारार्थी राहुल गांधीच्या आणि तांच्या गठबंधनाक हो धक्को आसा अशें समजून परत एक फावटी जनतेन प्रामाणीकपणान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा आणि आमचे ह्या भारतीय जनता पार्टीक सगळ्या राज्यांनी बरें प्रत्युत्तर दिल्लें आसा. म्हणूनच सगळ्या जनतेचे आमी आभारी आसात. कारण ह्या जनतेन बरें सरकार खंयचे, बरे गव्हर्नर्स खंयचे आणि आमकां ह्या देशाक विकसीत भारत 2047 जावपा खातीर आणि ताच्या पयलीं आमकां विकसीत करपा खातीर जे आमकां जाय ते घडोवन हाडपा खातीर हो कौल दिल्लो आसा. आमी पळयतात आमचो देश प्रोग्रेसींग टुवर्ड्स 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी आणि ताजे वटच्यान बिहार देशान भितर, बिहार राज्यान भितर जे आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा, जे आमकां जनतेचो कौल मेळ्ळो आसा तो निश्चितच आमच्या बाकीच्या निवडणुकीचेर परिणामकारक आसतलो. आणि गोंय राज्यान भितर येवपाक घातल्यो ह्यो ZP निवडणुको आसतल्यो, ताच्या नंतर नगरपालिका निवडणुको आणि ताच्या नंतर येवपी असेंब्ली इलेक्शनाक आमकां अशाच प्रकारचो जो रिस्पॉन्स जनतेचो आसा तो मेळटलो. परत एक फावटी नरेंद्र मोदीजी, देशाचे पंतप्रधान, अमित शहाजी गृहमंत्री, आमचे बाकीचे सगळे जे लिडर्स आसात आणि पर्टिक्युलरली आमचे गोंय राज्यांतले दामुभाई नायक जे प्रदेशाध्यक्ष आसात तांच्या नेतृत्वाखाली आयज आमी मुखार सरतात. आमचे युवा कुशल अशे यशस्वी नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाली आयज जशे साबार आमकां रिजल्ट्स मेळ्ळे आसात हाचे फुडें आमकां अपेक्षीत आसात. त्या खातीर परत एक फावटी मोठ्या जल्लोशान आमी एक नारो दिवया भारतीय जनता पार्टीचा. बिहार राज्यात हो निकाल जो लागला ताजे अख्खे देशभर सगळे राज्यांनी सगळे प्रांतांनी खूप मोठ्या धूमधडाक्यात हो विजयोत्सव असा पयलीं तो साजरो केलो वता. गोंयांत बी हांगसर आमचे मानादी मुख्यमंत्री, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आणि बरोबर बाकीचे आमदार आनी मंत्री सभे जाल्ले आसा, आमचे कार्यकर्ते सभे जाल्ले आसा. आणि सकाळ पासून मोठ्या उमेदीन जेन्ना 8-8:15 आमी जेन्ना न्यूज आयकुपाक लागून सुरवात केली आणि चडट्या कमानीन हो विजय जो आसा पळय तो आमचे कडेन म्हणजे आमच्या पार्टी कडेन आयिल्लो आसा. दोस्तानो म्हाका हे दिसा म्हणून सांगत जातलें अशें की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी जो विकासा कडेन वचपाचो मार्ग जो घेतिल्लो आसा, विकसीत भारत हे तत्व आनी प्रिंसिपल घेवन ते काम करतात. तातूंत भितर सहभाग दाखोवपाचें काम आसा तें बिहारच्या जनतेन केल्लें आसा. खूब मोठ्या प्रमाणांत खूब मोठ्या प्रमाणेत फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान बिहारात जे काम केलें ते पसंतीक आयिल्ले कारणान काल हांव राष्ट्रीय टीव्ही कडेन पळयलो बशिल्लो एकटो म्हणटालो की बिहाराक खंयीय गेलो जर जायत रस्तो ना अशें स्थान मेळचें ना अशें. की इतलो विकास जो आसा पळय न्ही हो विकास बिहाराक जाल्लो आसा. आनी म्हणून बिहारच्या तमाम जनतेन सामकें सर्वाधीक मतदान करून आमकां भारतीय जनता पक्षाक मान्यता दिल्ली आसा आनीक फळ दिल्लें आसा.
आयच्या दिसाच्या निमतान हांव हो विजयोत्सव आसा पळय न्ही तो एक संदेश देशभर सगळे राज्यांनी मतदारांक धाडटा कितें म्हणून जर जाय जाल्यार विकसीत भारत 2047 म्हटल्या पळय ते पयलीं जावपा संबंदी सगळे भारतीय जनतेचो सहभाग त्या राज्यांत हो जावपाक जाय अशें म्हणून पयसो हो आमी बोध घेवन गोंयांतूय बीन आतां एक तें जिल्हा पंचायत इलेक्शन आनी तातूंत मागीर असेंब्ली इलेक्शन लक्षांत घेयात की हे सगळे जे आसा पळय न्ही जैतवंत करपाचो मोठ्या संख्येन आज आमी ते पयलीं 170 172 म्हणटाले पण आज 190च्या वयर पावल्ले आसा आंकडो तर अशा प्रकार जैत जे आसा पळय न्ही ती गोंयांतूय बीन मुखाल्ल्या इलेक्शनांनी आमी साबीत करपाक जाय आनी त्या अनुसार मागीर आमी सगळे कार्यकर्ते पळय न्ही त्या कामाक लागपाक जाय अशा प्रकारची नमळायची विनंती करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी नड्डाजी आनी अमित शहाजी हांकां मना पासून परबी दिता की तांणी घेतिल्ली स्ट्रॅटेजी आसा पळय न्ही ताका खूब मोठें यश मेळिल्लें आसा देव बरें करूं. आज आमी बिहार राज्याक जो आमकां भारतीय जनता पार्टीक मेळिल्लो विजय साजरे करपा खातीर आमी सगळे मोठ्या संख्येन जमले आसात. विशेष करून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक सर तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आसात तशेंच आमचे बाकीचे हेर मंत्री आमदार बाकी सगळे संपूर्ण कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन जमले आसात. खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता 2014 पासून आज पर्यंत आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आत्तां आमकां जो संदेश दिल्लो आसा की विकसीत भारताचो संदेश की भारत देश कसो विकसीत जावपाक जाय भारत देश कसो आर्थीक दृश्ट्या शक्तिशाली साम्राज्य जावपाक जाय हो एक संदेश आमकां सगळ्यांक दिल्लो आनी त्याच संदेशा वरवीं आमी देशभर सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रमुख लिडर जे आसा सगळे काम करतात आणि आत्तां बिहार राज्यामध्ये ज्या तरेन होच संदेश घेवन बिहाराचे सगळे कार्यकर्ते आसात ताणें ज्या तरेन हो रिटा लावन दिल्लो आणि तो बिहारच्या जनतेन मानून घेतलो आणि मानून घेवन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सादारणशें म्हाका दिसता NDAक म्हाका 198 सीट जी आसा न्ही सीट मेळिल्ली आसा त्यामुळे लोकांचो कल लक्षांत आयिल्लो आसा आणि भारतीय जनता पार्टी कडेन आशिल्ली मोग जी आसा की ती लक्षांत येता आणि त्याच बरोबर की काँग्रेसीक ज्या तरेन रिजेक्ट केले त्याच बरोबर RJDीक रिजेक्ट केले हो भाव सुद्दां जो आसा न्ही की आमी जनतेन मानून घेतलो आसा त्यामुळे होच भाव आमकां गोंयाक आमकां फुडें व्हरपाचो आसा. गोंय विकसीत भारताचें स्वप्न आमी फुडें व्हरतात गोंय विकसीत जावचें त्याच दृश्टीकोनाचे आमी हो संदेश आसा आमी व्हरतात हो धडो जो आसा न्ही आमी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी गोंयाक सुद्दां घेवपाचें आसा. येणारी जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा ती तोच भोग धरून आसा की आमकां अपेक्षा आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आसा त्याच नेटान जोमान जो आसा काम करतले आणि आजचो विजयोत्सव आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या मतदारसंघांनी जोशात आमी सगळे कार्यकर्ते साजरे करतले आणि एका प्रकारचे चैतन्य जे आसा न्ही त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक वाडपाचे प्रयत्न आमी करतले. त्यामुळे हे सगळे करता आसतना आमी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदीक आमी आभार मानया तशेंच आमी आमचे अमित शहाजी तांकांय आभार व्यक्त करया. भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाचे संघटन जे बी नड्डाजी बाकी सगळे जे आसा की ताणें ज्या तरेन हो जो प्लॅन जो करून जो आसा न्ही की बिहाराक विजय मेळपाचो जो संदेश जो आसा आमकां दिल्लो आसा त्यामुळे आमी सगळे तांचे आभार व्यक्त करतात आणि हो जल्लोश जो आसा न्ही आमच्या गोंयाक सुद्दां त्याच नेटान आमी फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करया. इतलेंच सांगून ह्या म्हाजे 2 शब्द सोयता. भारतीय जनता पार्टीचा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.